म्हापशेच्या तार न्हंयदेगेर परतून कोयराच्यो राशी साचपाक लागल्यात। गणपती विसर्जन करतात ते सुवातेर कोयराचे ढीग वाडतूच आसा। हांगासर कोयर उडोवपाक मनाय आसा। कोयर उडयतल्यांक 1000चो दंड दितले अशें बस्तोडा पंचायतीन सांगिल्ले। पूण दिसान दीस वाडत जावपी कोयराक लागून लोकांक मातूय पडून गेल्ले ना अशें दिसून येता। म्हापसा येयल्लो तारी कडेन पळयता थंय जाल्यार आमचे तारी कडेन जे गणपती विसर्जन करता त्या जाग्याचेर पळयता जाल्यार थंय गार्बेज उडयल्ली आहा सगळे कडेन आनी थंयसर लोकांचे प्लास्टीक बिस्टीक सगळें आहा आनी थंय झाड आसा एक वडाचें झाड आहा आनी काल पयलें तशीच घाण आसली। आयज पळयता थंय उजो घातलेलो आहा। उजो घातला आनी ती प्लास्टीक जी आहा पळय ती जवळ आनी ते झाड वडाचें आसलें पळय ते बसून लासलेले गेल्ले आहा। पूण आनी तेचे तहत आशान पळयता जाल्यार थंय वयर बोर्ड मारलेलो आहा। म्युनिसिपालिटी एका कनेक्ट जाता म्हापसाची प्लस हांगा बस्तोरा पंचायतूय कनेक्ट जाता। पूण दोनूय हेंच्यांनी थंय बोर्ड बसून लायिल्लो आहा की नो गार्बेज झोन, नो अल्कोहॉल म्हणून। पूण तरी इतलें करून इतलें सांगून इतलें सजमोन म्हाका दिसता हे लोक आहा पळय ते सजमान आहा दिसता काय इलिटरेट आहा जाल्यार कळना म्हाका। हें हाडून ते डंप करता गार्बेज आनी ते देवाच्या जाग्याचेर म्हटल्यार आतां ज्या जाग्यार गणपती विसर्जन करता तो होली जागो आसा आनी त्या जाग्यार एक कचरो हाडून उडयतात आनी म्युनिसिपालिटीन बोर्ड लावनूय तेजेर एक्शन जायना। म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक हेचेर पडोंक ना काय दिसता म्हणून ते कांय एक्शन घेयना अशें सांगता। म्हणून लोक निग्लेजेबल जाल्ल्या कारणान लोक हाडटा आनी डायरेक्ट गार्बेज थंय उडयता अशें दिसता। तार रिवर आमी म्हणटा गणेश विसर्जनाचें एक पवित्र स्थान, पण काहीच दिसां खातीर ती स्वच्छ केल्ली वयता। पण त्याच्या नंतर ही जी तार रिवर आसा ती आमकां वायट परिस्थितीन दिसता। ह्या न्हंयेन आशिल्ले काही नुस्तें जे आसा ह्या गार्बेजीक लागून मरण पावतात। काही वर्सां पयलीं आमकां अशी एक न्यूज हांगा दिसण्यात येयली की जे ह्या न्हंयेन जे नुस्तें आशिल्ले ते मरण उबोन वयर येयल्ले। अशेंच काय हांगासर परत जातले? हीच दृश्य आमकां परत दिसण्याक येतली काय ना अशे प्रश्न सध्या निर्माण जाता। हांगासरले जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहात त्यांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्या जाग्याचेर थेट भेट दिवन ही जागा स्वच्छ करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।